देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 20 वोळ 1-7. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे ओतमे काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडारूप बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोर्नदूतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, हुर्बेवोन सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्याच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेकाराच्या नगरांनी भितर सोरूं नाकात, पूण ओदीक करून इस्रायलाच्या गोरण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचात आनी वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. सर्गीचें राज येवचें जालें हो संदेश परगटूंक जेजूच्या मोळ्यान जायत्या जाणांक आपोवणें आसा. जेजून आमकां आमच्या बेसा प्रमाणें वेंचून काडल्यान देवाची बरी खबर परगटूंक शिम्मेर ना. देवाचें राज स्थापूंक आनी देवाचें राज परगट करूंक आमच्या बेसा प्रमाणें ह्या वावरूंक आनी कांद मारूंक गरजेचें. ह्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमेन.